फाटले 3 म्हयने जाले सांत्रे गांवांत लोकांक सारकी उदकाची पुरवण ना। उदका खातीर लोक हाल काडटात। ब्रेस्तारा सांत्रे गांवच्या लोकांनी वाळपय भौशीक बांदकाम खात्यांत वचून सहाय्यक अभियंत्याक घेराव घालो। RDX खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। सध्या आता आमकां 8 दिसां करता नानोड्या मालवण्याचं पाणी दितलो सांगला आणि आत्ता येता ते करून दिता तुमकां सांजोळ मारपाक उदीक तुमकां मेळटलें। 8 दिसां भितर तुमकां पाणी न दिवंक ना जाल्यार तुमी फुडें कार्यवाही करूंक शकता। कितें जाला कितें प्रॉब्लेम आमकां आतां 15 दीस अजिबात पयलीं ये कसो एक वरभर येयला 3 म्हयने पाणी ना आतां आमकां वरभर येयला केन्ना अर्द वर येयला थोड्यांक पावत ना पाणी आणि आमची बांय आहा ती ते सुकलेली झाली लिपत सुकलेली म्हणून आमकां आतां 8 दीस ह्या 4 दिसांक पाणीच ना आतां आमकां व्हांवन गेलें सुकल्या बांयांनी। नानोडची स्कीम आधी व्हांवन गेली म्हणटा ती आतां 8 दिसांक सर्वेरिंग करून पाणी दिता म्हणटा तेंचे जे स्कीम व्हांवन गेले म्हणटा ती कितले तेंप जालो ताका व्हांवन व्हांवन गेले आतां 7 महिने जाले 7 महिने जाले आमच्या गावात शिशुरूच पाणी सप्लाय करतात ते नानोड्याच्या सायत्र्या बाय आपण ते बाय उदीक नसता बिला बंद ना बिला पण चालू पण आमका का उदीक ना बिला चालू आहे तुमका टँकर धाडटा म्हणून सांगता चारच घरांक आमकां पाणी मेळटा आणि बाकी लोक आम्ही त्या तोंडाक बघची पडटा त्याच्या वाटणे आमकां टँकरच ना। मेन म्हटलं पाणी सोडलं सगळी पाईप फुटली सगळ्याकडे पाईप फुटली आणि आमची लाईन सारखी ना ती आमची लाईन सगळं क्लीन करून आमकां पाणी दिवपाचे। फाटले कितले म्हयने जाला आतां तुमका उदक ना सारकें ऑफिस असून काय सामानच त्याच्या पहिली महिन्याक आमकां थोडा मेळा म्हणजे एक वरभर 2 वर अशें मेळा गांवाचे हा ते नानोडचे नाच पण बिलां येता तुमकां महिन्याच्या महिन्याक बिला येतात बिला कशी घेता म्हणून तुम्ही सांगा म्हणून आम्ही आयज हांगा येयले आमकां हांगा येवपाची गरज नासली अशें जालां ते सगळ्या लोकांक पावता वयल्या लोकांक आमकां पावना आमकां आतां म्हयनो जाला आमच्या घरा कडेन पाणी येयले आणि बिला व्हरतात आणि बिला महिन्याच्या महिना भरून व्हरता। माझे नाव नितीन गांवकर। आम्ही आता हांगासर पाण्या खातीर येयले तेंच्यांनी आमकां सांगले कालच स्कीम पळोवन येयल्या म्हणटाय स्कीम तेंच्यांनी सांगले आमकां व्हांवन गेली जाल्यार इतले म्हयने आसले खंय इतले म्हयने आमकां खबर ना स्कीम व्हांवन गेली का आणि आता आमकां सांगता ते 8 दिसांनी तुमकां स्कीम क्लियर करून दिता म्हणून सांगले तेंच्यांनी। तशी उदक तुमकां येना म्हणून हेच्या पयलीं तुमी कितें कंप्लेंट बीन कितें केल्ली ना सांगा ना तो आपण सांगले ऑफिसात म्हणून तो एकटो बावडून कपाला आमकां सांगता ते कॉन्ट्रॅक्ट ना तेंका खंय ती पायपा सारखी कॉन्ट्रॅक्ट तेंका मेळत ना।